आता आमगेलो टासाची रिटायर्ड चीफ जनरल मॅनेजर MRPLचे मानेस्त बी प्रशांत बाळिगा हांनी तुमकां गव्हर्मेंट ई मार्केट प्लेस अँड अदर बिझनेसेस ऑपॉर्च्युनिटीज विचारा बद्दल माहिती दिताची हांकां विश्व कोंकणी केंद्र वर्धिनी संस्थे वतीन वेदीरी स्वागत करता. हांगेले ल्हानशें एक वळख कोन्न दिवका म्हणून रक्षा शेणे हांकां विनंती करता. धन्यवाद लक्ष्मी. मुखारी सेशनाक स्वागत आसा. आयचे अतिथी आसाची बी प्रशांत बाळिगा, रिटायर्ड चीफ जनरल मॅनेजर MRPL. प्रशांत बाळिगा हांकां BE इन मेकॅनिकल इंजिनियरिंग MIT मणिपाल दकुन पदवी प्राप्त आसा. मॅनेजमेंटांतू पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स TA पै मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट दकुन कंप्लीट केला. इंजिनियरिंग पूर्ण जातरी प्रशांत बाळिगा हांनी 1 वर्स सुमार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बँगलोर आनी तुमकुरांतू काम केल्लें. ताजे मागीर भारत अर्थ मुवर्स लिमिटेड BEML KGFांतू 3 वर्स काम केल्लें. प्रशांत बाळिगा हांनी मँगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोलियम जॉईन जावन परचेस प्रोजेक्ट्स मार्केटिंग CSR अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटांतू 31 वर्स 31 इयर्स सेवा दिल्ली आनी अर्थ मे 2026 निवृत्त जालींची. आतां तुमगेल मुखारी प्रशांत बाळिगा हांनी इंट्रोडक्शन टू GEM गव्हर्मेंट ई मार्केट प्लेस अँड अदर ऑपॉर्च्युनिटीज विशयी व्यक्त करताची. तांकां वेदिकेर येवच्या विनंती करता. नमस्ते पुरदना नमस्कार. आयच्या प्रोग्रामाक म्हाका हांगा आपोवपाक आव्हान केल्लें पुरदनाक हांगा ऑर्गनायजर्सांक बारी थँक्स. म्हाका एक्चुअली हांगा येतना आय वॉज नॉट नोईंग इंग्लिशान उलयल्यार कळटा न्हू पुरदनाक थोडे थोड्याची. आमचे कडेन उलयता कोंकणी उलयता पक्कानी थोडे इंग्लीश प्लस कन्नड उलयल्यार काय होपफुली पुरदनाक ओके म्हूण दिसता. असले एक कार्यक्रम करचे एस्पेशली विमेन एंटरप्रेनर्सा खातीर करचे बारी संतोष चांग विषय. सो हांव MRPLांत हांव 32 वर्स काम 31 वर्स काम करून हांव रिटायर जालेलो आसता. सो म्हगेले MRPL इन्फॉर्मेशन नॉलेजा प्रकार प्लस इवन अदरवायज जनरल इन्फॉर्मेशन प्रकार म्हाका कसले एक तुमकां इन्फॉर्मेशन दिवचें साध्य आसा त्या दिवचे प्रयत्न करता. तुमी कितले जाणांक जेम म्हणून आयकलें GEM गव्हर्मेंट ई मार्केट प्लेस म्हणून कोणाक आयकलें गोतास की एक जन मात्र पळय दिसता हात कोणाक आनी कडेन गोतास की सी दीस इज द थिंग एक्चुअली हाजे खातीर हांव मेन आतां इंट्रस्टेड ह्या पर्टिक्युलर टॉपीक घेतिल्लो हांवें. जेम म्हळ्यार गव्हर्मेंट ई मार्केट प्लेस म्हणून. आतां अमेझॉन आनी फ्लिपकार्ट म्हळ्यार पुरो जाणां गोतास न्हू गोतनाशिल्लें कोणा जेन्ना आसता की अमेझॉन कसलें आनी फ्लिपकार्ट कसलें म्हणून. एक्झॅक्टली सेम थिंग. फ्लिपकार्ट आनी अमेझॉन कसं आसा इट इज फॉर जनरल पब्लीक. जेम म्हणल्यार इट इज फॉर द गव्हर्मेंट एंटिटीज गव्हर्मेंट इन्स्टिट्युशन्सा खातीर आसचे जेम म्हणून. इनफॅक्ट ह्या अमेझॉन आनी फ्लिपकार्ट इंडिया कितले बिझनस येता ताजे चड बिझनस जेता आसा. बट आमगेले हांगा आशिल्ले 99% जाणांचे विशय गोत आसना. जेम म्हळ्यार गव्हर्मेंट ई मार्केट प्लेस ह्या 2016 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान स्टार्ट केल्लें. आयच्या दिसाक इंडियाचे पुराय गव्हर्मेंट ऑर्गनायजेशन्स गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स तांगेले परचेस करचे ह्या सिस्टमा प्रकाराची. इट्स ए ऑनलायन डिजिटल पोर्टल. म्हळ्यार फ्लिपकार्ट आनी अमेझॉना म्हणकेच आसता. स्टार्टेड विथ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री. हांगा तुका कसा म्हळ्यार हांगा आशिल्लें कोणाय जावं जाल्यार तांकां सेल्लर जावं येता. सेल्लर म्हळ्यार आमकां कसलें विकचें आसल्यार प्रॉडक्ट जावं सर्वीस जावं आमकां दिवं येता. बट बायर्स आमी कोणें बाय करूं जायना. त्याच डिफरन्स. बायर्स कोण म्हळ्यार गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स सेंट्रल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट स्टेट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आनी पब्लीक सेक्टर एंटरप्रायजीस मेनली. पब्लीक सेक्टर एंटरप्रायज म्हळ्यार गोत अशें पुरो. आयज दिसाक इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम MRPL NTPC HAL BEL BEML भारत BHEL इंडिया भितर कितले पब्लीक सेक्टर्स म्हणून आसाची त्या प्रत्येकाने आयच्या दिसाक गव्हर्मेंटान मॅन्डेटरी अंतर्गत घेवका म्हण केला. ऑलमोस्ट 99% ऑफ द आयटम्स तांणी थ्रू जेम बाय करचे. ताजे अर्थ कसा म्हणल्यार तुमी हांगा आतां परत बिझनस करूं कशें की करूं बरं आयल्यांची. बट तुमकां ह्या विशय गोतना म्हणल्यार यू वील बी टोटली आउट. म्हळ्यार मार्केट भितर एक मार्केट आसता. त्या मार्केट तुमकां भितर आसा म्हणून गोतना तुमकां तुम्ही भायर सुद्दां करता आसता कशें की बिझनस करचें म्हणून तशी जाला विशय परिस्थिती. जेम इज द पोर्टल थ्रू वीच ऑल द प्रोक्युरमेंट्स ऑफ गुड्स अँड सर्विसेस डन बाय द गव्हर्मेंट एंटिटीज. त्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट म्हळ्यार जस्ट तुमकां अर्थ कळटा कितें
Income tax department, railways one of the biggest buyer of so many items, railways department. Income tax, customs, excise, तहसील डिपार्टमेंट प्लस स्टेट गव्हर्मेंटाचे पुढे सेंट्रल गव्हर्मेंट मात स्टार्ट करता नाशिल्ले आतां स्टेट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटचे थ्रू हाजे बाय करचे कंपल्सरी जाला आतां मागीर आतां सांगिल्लें पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग्स IOC, BPC, MRPL, NTPC, BHEL पुरे जाण अंतू घेताची मागीर ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन्स आसाची ಕೆಲವು स्टॅट्युटरी बॉडीज आसाची तांकां सयत गव्हर्मेंट हॅज मेड इट मॅन्डेटरी ऑर कंपल्सरी टू बाय थ्रू जम ताजे विशय कसा म्हणल्यार तुमी अमेझॉना वचून हेच ऑर्डर प्लेस करताची अमेझॉना भितर देर आर सम सेलर्स सो तशी अमेझॉन की फ्लिपकार्ट आमी कोणाय वचून बाय करूं बट हांतू भितर बाय करतले ओन्ली द गव्हर्मेंट एंटिटीज तांगेले ऑथरायज्ड बायर्स आसाची तांणी येवन अंतू भितर करताची ओके हाजी फस्ट सिंपल तुमकां इन्फॉर्मेशन घालनी आतां तांचो व्हिडिओ पळय आसा gem.gov.in gem.gov.in कोणाय वचून खंयच्या टायमार इट इज अवेलेबल फ्रीली पुरो जनांक पळोवचें मेळटा कोण जावं केन्ना वचून तेले सेल्फ इंट्रोडक्टरी सेशन्स पळय आसा तांचे भितर इंट्रोडक्टरी व्हिडिओस आसाची पुरो जनांक तांकां लर्निंगाक ऑपॉर्च्युनिटी आसा पुरो जाण वचून ट्राय करूं येता हांव त्या पळय घाल न्ही म्हणून इट वील टेक लॉट ऑफ टायम ते जनरल रजिस्ट्रेशन पळय करचें प्रोसिजर पळय दिला तांकां हाजी मेन कशें म्हणल्यार पुढे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान पळय बाय करूं टेंडरींग सिस्टम म्हणून आशिल्लें कोतो अशें बरें तुमकां आतांय आसा टेंडर सिस्टम पुढे टेंडर म्हळ्यार मॅन्युअल टेंडर करचें आशिल्लें तांणी आमकां 100 कंप्युटर घेवचे आसा ऑर कशें की पंप घेवचे आसा ऑर आनी कशें की एक फूड आयटम्स घेवचे आसा म्हणजे रे ऑर कॅन्टीन सर्विसीस घेवचे आसा म्हणजे रे तांणी एक टेंडर म्हणून करता आशिल्लेंची त्या पेपरार येता आशिल्लें पुढे टेंडर पळय तुमी पळोवन आसा पुरो आतां येता केलो कडेन अप्रुपाक फुडले टेंडर कशें जाता खंयचे एक न्यूज मॅगझीन येताचें आशिल्लें बरी टेंडर आसा गव्हर्मेंट टेंडर आसा मात्र आतां आसकिनाक म्हाका गोत ना तें तांतू भितर टेंडर जावन 30 days 45 days टेंडर हें करचें सबमीट करचें टायम दिता आशिल्लेंचे तेन्ना कोण घेवचें रजिस्ट्रेशन करचें त्या पळय करचें आशिल्लें आतां त्या पुरे ऑनलायन जालां आतां पेपर टेंडर म्हणल्यार ऑलमोस्ट कंप्लिटली झिरो जालां आतां एंड इट इज व्हेरी ट्रान्सपरंट तुमी पुरे जाणां म्हळ्यार हुएवर इज वांट टू सेल देर ऑफर देर सर्विसेस की गुड्स तांणी पळय कोर्ट सबमीट करता सो प्रत्येकला रेट प्रत्येकला कळटा नांव कळना तेजे भितर टेंडर ओपन जाता तरी सो देट एक पट तुमकां एक आयडिया येयला रे नेक्स्ट टायम तुमी कसं तांतू कोर येता म्हणल्यार विशय पळय कळटा तुमकां आतां मागीर हांतू भितर कशें मॅनिपुलेट करूं जायना कोण की मिनिस्टराल पुताक दिल्ला आनी एकल्याक बच्चा दिल्ला कोण की MP फोन करून तांकां दिल्ला त्या पळय कसलें करूं जायना इट इज कंप्लिटली 100% ट्रान्सपरंट 100% ऑनलायन कसलें मॅनिपुलेट करूं कोणाक साध्य ना हांतू भितर पेपर वर्क बारी उणें हांतू भितर प्लस हांतू भितर व्हड इंडस्ट्री तकून स्मॉल जन स्टार्टअप्सान यूज करूं येता मायक्रो MSC एंटरप्राइजान करूं येता विमेन एंटरप्राइजान करूं येता इनफॅक्ट तांकां मस्त एनकरेजमेंटय आसा प्लस एक पडून रिजिस्टर जाल्ला रे सगळे इंडियांत आशिल्ले ऑल ओवर द प्लेस खंयचे आसचे पुरो तुमी हांगा बसून हरियाणाक सप्लाय करूं येता हांगा बसून महाराष्ट्रा सप्लाय करूं येता केरळाक सप्लाय करूं येता कर्नाटका मात्र म्हूण न्हय पुरे करूं ऑप्शन्स आसता प्लस हाजी बारी चांग विशय कसो म्हळ्यार रजिस्ट्रेशन करचें टोटली फ्री ऑफ चार्ज सो बॅर मिनिमम मायनर तांणी कशें कॉशनरी डेपॉझिट म्हणून घेताची अप टू 1 कोटी ते बिझनेस करतले 5,000 रुपये हांगा लिमीट दाखयला जस्ट दाखोवचें कितें रे 10,000 रुपये 10 कोटी रुपये बिझनेस जाल्लो रे ताजे पयशे जाल्यार 25,000 रुपये तितले चार्जीस आसता तांचे भितर मागीर ट्रान्सॅक्शन चार्ज तांणी करताची बिझनेस जाल्ले रे 0.5% त्या पोर्टला दिवपाक जाता त्या सेम थिंग तुमी आतां अमेझॉनार की फ्लिपकार्टार विकचो आसल्यार तांतूय चार्ज करता तांणी सिमिलर वे तांतूय चार्ज करताची मागीर मायनर 10,000 रुपये म्हयन्याक एक वर्सा एक पट पे करूं आसा एन्युअल मायलस्टोन चार्जीस म्हणून तांकां लास्ट आनी कशें म्हळ्यार हांतू भितर हांव MRPला काम केलें तें म्हाका सांगता आसा हांव म्हगेल्या अनुभवार सांगता आसत सन आयटम्स पुराय हांतू भितर आमी डायरेक्ट वचून परचेस करूं येता टेंडर करता म्हणून 50,000 रुपये तर म्हाका कसले आयटम घेवचे आसा म्हणजे रे हांव प्रिंटर कार्ट्रिजस म्हगेले प्रिंटर की कशें आसलें तांकां प्रिंटर कार्ट्रिजस घेवचे आसा म्हणजे रे फुडें पळय ताका टेंडर करपा आशिल्लें आतां डायरेक्ट वचून आमी 50,000 रुपये तर डायरेक्ट परचेस करून सोडयता म्हाका एक 10 कार्ट्रिज हाडी म्हणून सांगून तशीच एक पेपर जावं म्हणजे रे A4 सायज पेपर डायरेक्ट आमी वचून अंगडी वचून घेवचें एक ऑप्शन ना बट अंगडी वचून घेवचें ना आतां दॅट इज द पॉयंट एक्चुअली जाता व्हडले कंपनीच्या तांणी अंगडी वचचें सोडटनाच येता एवरीथींग हॅज टू बॉट थ्रू दीस जम्मची इवन सन आयटम्स आहेत बँक्स मोस्टली आनी जायना म्हणून दिसता म्हाका समज गोत ना ताजे तांती तांकां येवन आसचें इन्क्लुजन आसचें पळय तें म्हाका गोत ना अदर दॅन दॅट एवरीथींग ऑल अदर इंडस्ट्रीज आतां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट DC ऑफिस पोलीस डिपार्टमेंट रेल्वेज डिपार्टमेंट कस्टम्स एक्सायज आमी खंय वचून काम करताची प्रत्येक जण हांतू तकून बिझनेस करता आसता
ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರಕೋಗಿ ಕಸಿಗೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ಸಲ್ಲ ಜನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್. मागीर जनरली तांती भितर टेंडर आसता, टेंडरा वचून आमी पार्टिसिपेट करूं. हाय वॅल्यू टेंडर जाल्यार तांकां मागीर विंगड प्रोसेस रिवर्स ऑप्शन म्हणून आसा, नेगोशिएट करच्या पळय ऑप्शन्स त्या पळय आसा. हांव मस्ट डिटेल्स वच्चे न्ही, आय जस्ट वॉन्ट टू गिव द इंट्रोडक्शन वॉट इट इज म्हणून सांगून. रजिस्ट्रेशन करच्याक वेरी सिंपल म्हणा, वेरी डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन कसले ना तांतू. बेसिकली तुमकां लायक पॅन कार्ड आसूं का, आधार कार्ड आसूं का, इंपॉर्टंट GST रजिस्ट्रेशन आसूं का, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टायम्स. आतां तुमकां गोत्ता आसूं खंयचे बिजनेस स्टार्ट करूंक GST नातिल कसले बिजनेस करचे कश्ट आसात. तांती तुमी एस्पेशली ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स आवट्टू, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आर सगळे MRPL आवट्टू बिजनेस करता जाल्यार GST नातिल्यांक आतां बिजनेस करूं साध्य ना. सो GST रजिस्ट्रेशन इज ऑलमोस्ट कंपल्सरी प्रति एक इंडस्ट्रीक. ती शांती भितर करता जाल्यार 99% ऑफ द आयटम्साक GST जावूं का रजिस्ट्रेशन. मागीर कन्सर्न ट्रेड लायसन्स तुमगेले बिजनेस इंडस्ट्री आर तुमगेले युनिट आसा म्हण जाल्यार पार्टनरशीप डीड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी जाल्यार उद्यम सर्टिफिकेट म्हणटा जी त्या आतां आनी फुडले आमगेले अरविंद बाळेरान सांगेल परत तांत आसचें तुमी रजिस्ट्रेशन केलां म्हण जाल्यार तांत तातूंत पुराय रजिस्ट्रेशन आसा ताजें प्रोवायड करपाक जाता. MSME जाल्यार MSME सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन इमिडिएट जाता, ताका वेट करचें कसं ना, फस्ट ऑफ ऑल दुड्ड दिवचें कसं ना तांतू. सो विदीन 2-3 days ताकून 5 days 7 days म्हणटा 7 days नाका पद्दत ताजे मातशें फुडें जावन तांतू भितर. बट इट शूड बी जिन्यन बिजनेस एंटिटी तितलेची. इफ दर इज रियली तुमी कसले बिजनेस करता जाल्यार कसले सर्वीस दिता म्हणजे जाल्यार प्लस इम्पॉर्टंट सप्लाय मात न्ही, सर्वीसय आमचे दिवचे ऑप्शन आसा. सो सर्वीस दितले जाल्यार फॉर एक्झाम्पल आतां झेरॉक्स मशीन सर्विसींग, कोणाक प्रिंटर सर्विसींग करूं आसल्यार, कंप्युटर मेंटेनन्स करूं आस म्हण जाल्यार तसले जनाक जावं आनी भितर ऑप्शन आसा. मागीर जनरल EMD म्हणल्यार आसना, तुमकां तशें पळय ऑर्डर टेंडरा पळय पार्टिसिपेट EMD म्हणून आसता. सान हो टेंडर आनी कितें आसा तुवें, बट सान टेंडर आसा न्ही पळय कसले EMD म्हणल्यार विशय ना. ती MSC वेंडर्सांक परचेस प्रिफरन्स दिताची. हाजे पेक्षा जास्त तुमकां एक आयडी दिवच्याक कोणाक कोणाक एक आयज रेस की तुमी फस्ट ऑफ ऑल तुमी आज तुमकां जम्मा विशय गोत ना देखून कसलेय मस्त एक्सपेक्ट करूं जायना. आनी तूं कितले प्रोक्युरमेंट थ्रू जम्म जाता म्हणून गोतास की कोणाक आयडिया से एनी फिगर म्हळ्यार 1 वर्सान तूं आनी तूं कितले वॅल्यूचे बिजनेस जाता म्हणून सांगू न्हू. कोणाय गेस मस्ती नासता यंगस्टर्स न्ही पुराय खंयचे रफली तुमगेले कॉमन सेन्स प्रकार कितले बिजनेस जावच्या पुरांत भितर इन क्रोर्स डेफिनेटली, बट कितले वॅल्यू तांत क्रोर्स एक एस्टिमेशन 5 crores 1000 crores. मागीर लास्ट इयर 25-26 अंतू 5 lakh crores 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ भितर 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ आणि तुम्ही पुऱ्या बिजनेस करून स्टार्ट करता तुमगे विषय सहित गोत ना तुमकां. 5 lakh crores is the worth of goods and services brought through GEM because this is bought by government. इंडिया भितर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट पुराय आसाचे तांकां सारणी कुंट तगोन बोशे चेर तगोन प्रिंटर कंप्युटर पेपर प्रत्येक विषय जावका. दॅट इज अ व्हॅल्यू इट इज डन थ्रू दीस जम्मत 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 1 वर्सा भितर. 2016 भितर गव्हर्मेंटान स्टार्ट केलें मोदीन येतरी अदर 18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ बिजनेस जाला अंतू. एवरी इयर ताजे व्हॅल्यू डबल जाता आसा म्हळ्यार तितले नव एंटिटी तांणी इन्क्लूड करता आसाची. सो ऑलमोस्ट आतां इंडिया भितर अशें पुराय गव्हर्मेंट सेटअपाचे आनी इन्क्लूड जाला म्हणून जाता. फस्ट तांणी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट केला, मागीर स्टेट गव्हर्मेंट एक्सटेंड केला, मागीर आमगेले तसं पब्लीक सेक्टरान एक्सटेंड केला पब्लीक सेक्टर डिपार्टमेंट कंपनीसाक. आतां विंगड ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट पुराय स्टॅट्युटरी इन्स्टिट्यूट पुराय जगांनी इन्क्लूड केला तातूंत भितर. ताजे अर्थ कसा म्हळ्यार तुमी कसलेय गव्हर्मेंटा विकूं आस म्हणजे जाल्यार गव्हर्मेंटा बिजनेस करूं आस म्हणजे जाल्यार यू हॅव टू बी देर इन द जेम पोर्टल. इनफॅक्ट आम्ही MRPL कंपनीन इम्पोर्ट करतना सहित आमी तांकां जम्मा रजिस्टर कर म्हणून सांगता आसाची. आमी मस्त इम्पोर्टय करताची. सो डोमेस्टीक बिजनेस मात न्ही, फॉरेन तकून सप्लाय करतना सहित तुमी जम्मा रजिस्टर कर म्हणटा आसा. त्या देखून तांकां ग्रो जाता आसा तितले मोठा व्हॅल्यू. 5,03,000 crores की 25-26 टर्न ओवर 1 वर्साचे थ्रू जम. म्हळ्यार तितले वर्सां तितले व्हॅल्यूचे गुड्स अँड सर्विसेस गव्हर्मेंटान ह्या जम्मा मुखांतर घेतिल्लो आसा लास्ट इयर. म्हळ्यार कितले व्हड ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हण पळया तुमी. सो बदा कोणाक कसले करूं आसा म्हणजे जाल्यार
ಯಾಕೆश म्हणरी ते एक व्हडलें एक्झिबिशन आसता आमकां असं म्हणून गोतना तुम्ही डोर ओपन करून भितर तुमकां मात कळटा कितलो व्हड आसा म्हणून हांगा फरक हांगा येता ना म्हाका बदल आयडिया नाशिल्ली कितले हांगा जन आसता पुराची वॉट इज द कसं टायप ऑफ कसं यंग जन की मिडल एज्ड की आर सिनियर्स की आर एज्युकेटेड की अनएज्युकेटेड की आर लेस एज्युकेटेड गोत नाशिल्लें म्हाका ती भितर तरी कळलं म्हाका आय एम व्हेरी हॅपी सो मेनी यंगस्टर्स आसता तेच्या भितर म्हणून आर एनिवे हू दोस आर इंट्रस्टेड तशीच ह्या जम म्हणलेलो विशय आय जस्ट वॉन्टेड टू गिव दॅट इंट्रोडक्शन टू यू ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ तुम्ही ऑनलाईन आवचे फस्ट ऑफ ऑल आज पुरे जणांक इंटरनेट आवचे कोणाक कष्ट ना ऑलमोस्ट 99% त्या विषय गोत आसता तुम्ही इजिली वचून नंतर ओपन करून जम विषय jam.gov.in gem.gov.in करून पळयल्यार तुमकां ओपन जाता इनफॅक्ट अंतू ट्रेनिंग तो हाणी अंत भितर ट्रेनिंग विडियो समेत आसाची बायर्स आनी सेलर्स म्हणून बेजिकली अंतू दोन कॅटेगरी रजिस्ट्रेशन आसचे आयदर यू आर ए बायर ऑर यू आर ए सेलर बट बायर आमकां ऑप्शन ना इतर बायर इज ओनली गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर द बायर्स वी आर ऑल सेलर्स इफ यू वॉन्ट टू डू बिजनस सो सेलर्साक मस्त कॅटेगरी पुराय आसा बट एका कसा म्हणल्यार अंत भितर इट इज स्टील मेनली गवर्नमेंट कसं इंजिनियरिंग गुड्स आनी पळय चड आसा अंत भितर फूड आयटम्स आनी येदोळ ते अंत येन येता बट कॅन्टीन सर अवे तांत गल्ला वता सर्विसेस हाऊसकीपिंग म्हळ्यार गोत की तुमकां जस्ट क्लिनिंग आनी कोयर काडचें मागीर नेक्स्ट मागीर MRP विशय दाखयता तुमकां जस्ट फॉर आयडिया कितले वॅल्यूचे कसले बिजनस आसाचे म्हणून आमकां पुरे विशय सत गोत आसना इनफॅक्ट म्हाका गोत नाशिल्लें थंय हांव काम करतालें म्हाका गोत आसता हाऊसकीपिंग म्हळ्यार क्लिनलीनेस कोयर काडचें टॉयलेट क्लिनिंग करचें भायर गार्डन क्लिनिंग करचें तसले सर्विसेसाक MRP भितरची एक वर्साक 150 ಜನ काम आसा ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ರೀ 150 ಜನ काम बरी हाऊसकीपिंग सर्विसेस आसाची कॅन्टीन सर्विसेस 260 जन काम करताची कॅन्टीना भितर तसले पुरे टेंडर अंतू येतात आतां इवन MRP अंतू कॅन्टीन कोणाय रन करू आसलेले री हाऊसकीपिंग करू आसले री वी आर ऑल डुईंग थ्रू दिस जम व्हॅल्यू ऑफ द सर्विसेस मेगेल प्रकार कॅन्टीन व्हॅल्यू एक वर्साक 8 कोटी 10 कोटी रुपये बरी कॅन्टीन सर्वीस ओनली फॉर MRP तसले BHEL BEL मागीर कल्पना बरें आसची आमकां पुराय वी आर नॉट इवन अवेर ऑफ इट आमगे साऊथ कॅनराचे ಕೆಲವು ಶೆಟ್ಟೀಸ್ पुराय आसाचे तांणी बॉम्बे तगून येवन मंगळूरा भितर मंगळूराचे ML भितर MRP तांकां ऑर्डर आसा BEL बेंगळुरांत आसा BHEL अंत आसा बेंगळुरा भितर खंयची कंपनी पुराय आसा तांकां वी आर नॉट इवन कसले आमकां ताजे वी आर ऑल सपोर्टिव एक्सपर्ट्स इन कुकींग अंतनी पुराय बट आमकां ते विशय गोत आशिल्ले आसताचे हांव पुराय जाणां गोत ना म्हणून सांगना हांव पल्ल्याक तुमकां कामत कॅटरर्स आनी येवचे तांकां बरें गोत आसता पदाची ಕೆಲವು ಜನ लिमिटेड जनां गोत आसा बट मेजॉरिटी जनां गोत ना हाऊसकीपिंग कॅन्टीन मेंटेनन्स सर्विसेस ह्या पळय जनरल आयटम्स प्लस जनरल आयटम्स म्हळ्यार मात्र उणे भितर तेच म्हळ्यार आतां ऑर्डिनरी कोण केलें हांव एक स्टार्ट करता म्हणून चमकलें तितलें इजी ना तितलेची म्हळ्यार तसले प्रोडक्ट्स आनी कितें नाची बट तांत कसले आसता म्हणून तुमी पळोवन इफ यू आर इंट्रस्टेड तुमी ट्राय करूं येता तांत चमकल्यार कॅटेगरी वायज आयटम दाखयता तांतू कसे आयटम्स जम्मा मुखार घेता गव्हर्मेंट म्हणून सांगून बेजिकली गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट कशें जावं ते पुरो आयटम्स आसा 99% आयटम्स आसाचे म्हळ्यार आतां कितले म्हणटा गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट केला म्हळ्यार हांतू नातिला म्हाका भायर तगून कसले घेवका म्हणटा भायर तगून येवचें सोडता ना गव्हर्मेंट आमकां आमी फस्ट ते हांतू टेंडर कोरका टेंडर करता ना म्हणून तांतू कन्फर्मेशन येवका ह्या आयटम हांतू जम्मा भितर ना म्हणून तेदन मात्र आमी एक सर्टिफिकेट घेवन मागीर बॉस आले बॉस म्हळ्यार सुपिरियर आपास एक अप्रुवल घेवन मागीर आमी टेंडर कोरका भायर तसले पुराय तितले म्हणटा रिस्ट्रिक्शन आसताचे म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल आतां इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हळ्यार MRP इव्हेंट मॅनेजमेंट मस्त प्रोग्राम करता आसताची इव्हेंट मॅनेजमेंटाक शेड घालका जाल्यार रे टेंट घालका जाल्यार रे तसले आयटम सर्विसीस तांचे भितर आसतात आमकां लोकल घेवका म्हण जाल्यार आमी हांतू भितर फस्ट टेंडर कोर न्हू हांतू ना म्हणून कन्फर्मेशन कोर न्हू ताजे मागीर स्पेशल परमिशन घेवन मागीर आमी भायर टेंडर कोरतात तसले तितले म्हणटा स्ट्रिक्ट केलात म्हळ्यार गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू इन्क्लूड एवरीथींग अंडर दीस जम एंड इट इज ऑलमोस्ट सक्सेसफूल आतां 90-95% ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆತ ಕೆಲವು 99% ಅಂತ भितर येता आसता एक्सेप्शनल ಕೆಲವು ಮಾತು नाची त्या सोडलं बाकी पुरे येता ಅಂತ भितर आसता 5 लाख crores इमॅजिन करायची 5 लाख crores म्हळ्यार 1 कोटी म्हळ्यार यू कॅनॉट इमॅजिन तितलो व्हड आयटम एक बिझनेस करतलो हांगा आशिल्लो प्रत्येक मनशाक 1 कोटी बिझनेस चल म्हळ्यार धन्य जाली हेंची तसले 5 लाख crores भितर बिझनेस अंत जाता हे प्रति वर्स सो कितलो ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हण पळयाची मागीर अंत भितर बारी लायक विशय कसा म्हळ्यार प्रिवियस बेजिकली हांगा टेंडर करचें न्ही बरें बारी शॉर्ट टायम तुमकां गोत अशें पुरो गव्हर्मेंट टेंडर्स न्ही म्हळ्यार 3 महिने 6 महिने रोड वर्क करता जाल्यार रोड रिपेरीक रोड नव रोड करता जाल्यार पुरो NHA नॅशनल हायवे अथॉरिटी ताजी बरें टेंडर्स थ्रू जम्मा येता आसतात
आता मंगळूर टू उडुपी की आर मंगळूर टू आर गोवा टू कसं बॉम्बे नवे रैल्वे ट्रॅक करता असेल रे आर हायवे करता असं म्हणजे 4 लेनिंग 6 लेनिंग करता त्या पुरे आजी बुकांत येता असतात पुढे येता नाशिल्ले आत्तानी पुरे अंतू इन्क्लूड करता असताना पुरे NHA समेत जनरली अंत बरें फास्ट जाता मागीर नॉर्मल टेंडर म्हणजे 6 महिने 1 वर्ष टेंडर करचाक वता आसता व्हडले कंपनी भितर गव्हर्मेंट कंपनी भितर अंत भितर विदीन 30 days 45 days ऑर्डर जावन आसता पेमेंट इंपॉर्टंट आता स्मॉल इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टंट पेमेंट आता गव्हर्मेंट भयंकर स्ट्रिक्ट केला अंत भितर 10 to 15 दीस भितर पेमेंट जावू का आ रिजेक्ट कर का आता उदका बाटली सप्लाय केलं म्हणटा जाल्यार आ बाटली घेवन बसून नुता बशी जायना 10 days भितर हुएवर इज बायींग दीस हॅज टू मेक पेमेंट असं स्मॉल आयटम्साक त्याची असल एक कोटी सप्लाय केला जाल्यार 15 days भितर कर का तांकां करनी म्हणजे कंपनी विल पेनलायज्ड तांकां इंट्रस्ट पडोवंक स्टार्ट जाता मागीर पिनल इंट्रस्ट पडटा ताजे त्या ऑफिसरा मागीर ही हॅज टू एक्सप्लेन कसं आतां पेमेंट करता ना म्हणून सांगून तितली स्ट्रिक्ट केला आतां बेजिकली दीस अंत भितर केल्यार तुमकां इट व्हेरी गुड एंड व्हेरी युजफूल फॉर एंटरप्रेनर्साक तितलेची पेमेंट तुमकां इमिडिएट जाता त्याची सद्या म्हणटा कशें म्हणल्यार इंजिनियरींग आयटम्स चड आसाची अदर आयटम्स कॉमन आयटम्स जनरल आयटम्स खंयची इंडस्ट्री कनी जावं का तसले मात्र आसाची बाकी विंगड कसले आयटम्स ना प्लस इट इज नॉट ओनली गुड्स सर्विसीस हांव सांगेल म्हणकेची सर्विसीसय आसा जनरल आयटम्स म्हळ्यार त्याची थोडे हँडीक्राफ्ट्स टॉयस आसताची आनी पेपर्स तसले पळय केला आयटम्स आनी आसताची मागीर एक्चुअली हांव MRPL विशयी तुमकां थोडें सांगता म्हणून आय वॉन्ट टू कसं जाल्यार इट इज नॉट पार्ट ऑफ दीस बट जस्ट इन्फॉर्मेशना खातीर MRPL कसं म्हणून कोणाक कितले नाका सांगा थोडी MRPL मंगळूरांत आसा कारण मंगळूर सपोज तुम्ही मंगळूराची जाल्यार आतां खंय बसतना खंय आसा म्हणून गोत ना बेजिकली सुरत कला तकून काटे पडला कुत्तेतर म्हणून जाग्यार आसता मंगळूर तकून 20 किलोमीटर डिस्टन्स आसा इट इज सो बिग इंडस्ट्री आमगेल टर्न ओवर 1 lakh कोटी लास्ट इयर 1 lakh crores MRPL टर्न ओवर लास्ट इयर 1,05,000 crores बट हांगा अशें 99% जाणांक गोत आसना म्हळ्यार भितरचे छोंड ते त्या विशय विंगड बट बिकॉज इट इज इंटिरियर मस्ती त्या विशय गोत ना असं म्हणून सांगून सो MRPL विशय यू आर इंट्रस्टेड टू डू कसं जाल्यार बिजनेस करूं आयल्यांची बट जाल्यार MRPL जॉबा विशय थोडे 1 minute सांगता म्हणून लागलो यंगस्टर्स मस्त आशिल्ले ती तुमकां येतले तुमकां कोणाक गोत आसना की तुमी सांगू येता एटलिस्ट बेसिकली आमी पेट्रोल डिझेल गॅस नॅफ्ता ATF बिटुमिन सल्फर ह्या प्रकार करता आमगे प्रोडक्ट MRPL भितर आमी बेसिकली क्रूड ऑयल कच्चा तैल म्हणटा पळय क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करून ऑर भायर तकून हाडून आमी प्रोसेस करताची प्रोसेस करतरी ह्या पळय प्रोडक्ट येता पेट्रोल डिझेल गॅस केरोसीन ATF म्हणून ताजे पेट्रोकेमिकल्स म्हणून एक आसा इट इज नॉट ओनली रिफायनरी फर्स्ट आज पळय रिफायनिंग प्रोडक्ट्स म्हणजे कच्चा तैल क्रूड ऑयल हाडून रिफायन करचे ह्या पळय येता पेट्रोल डिझेल गॅस पळय प्रोसेस कोण जाता तरी सेकंडरी प्रोसेस करल्यार पेट्रोकेमिकल्स येता ताजे पेट्रोकेमिकल्स कसं म्हळ्यार पॉलिप्रोपिलीन ना पॅराक्सिलीन बेन्झीन पॉलिप्रोपिलीन म्हणल्यार कसं म्हणटा की कारा भितर प्लास्टीक पार्ट्स आसा पळय हाजी फर्दर प्रोसेस कोण PVC पाईप म्हणून प्रयोग करता तुमकां प्लास्टीक पॉलिमर्स त्या पळय आनी एक येता ह्या पॅराक्सिलीन आनी पॉलिप्रोपिलीन यूज करून पळय सांगून पॉलिप्रोपिलीन रोप्स पळय मातशे पुरो आज सिमेंट बॅग्स आसात पळय पुढे पळय गुणीचील म्हणून येता आशिल्ले त्या नात पळय प्लास्टीक बॅग्स चलायचे प्लास्टीक म्हणून आसले पळय पॉलिप्रोपिलीन बॅग्स ते बेजिकली कारा डॅशबोर्ड म्हणटा ताजी आतां आमगे मोबायलाक कवर पळय आसा पळय ह्या पुरे बेजिकली पॉलिप्रोपिलीन आर सम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट विंगड ग्रेडाचे विंगड टायपाचे दीस इज अनदर बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां पॉलिप्रोपिलीन इज अ रॉ मटेरियल फॉर डुईंग हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस बेंगलोरा भितर मस्त स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या पॉलिप्रोपिलीन मटेरियल यूज करून बिजनेस करता आसाची आमगे चेडवाले प्लास्टीक बॅग्स पेन्सिल बॉक्स आसा पळय पेन्सिल बॉक्स करच्याक तसले पळय मस्त विशय पर्यंत भितर पॉलिप्रोपिलीन करताची इनफॅक्ट चाराचे न्ही पळय हँडल्स काराचे प्रोडक्ट्स स्मॉल तुका बिग पुराय ती करूं येता म्हळ्यार भारी व्हड जे इन्वेस्टमेंट जावं म्हणिना पण आतां कॅमेरा आसता ते कॅमेराचे बायलेस प्लास्टीक कवर तसले पुराय त्या पुरे पॉलिप्रोपिलीन इज द रॉ मटेरियल फॉर दॅट आमी MRPL करता ते आतां आमी हांगा तगून कोण महाराष्ट्र गुजरात केरळा बॉम्बे पळय सप्लाय करता बेंगलोर तर घेताची बट वेर आर व्हेरी फ्यू इंडस्ट्रीज इन मँगलोर ह्या पळय करतले असल ऑपॉर्च्युनिटी आसा इथं रॉ मटेरियल लागीं मेळ्ळें ती इट विल बी कॉस्ट इकॉनॉमिकल जाता ट्रान्सपोर्टेशन वर्थ तुमकां हांगा तगून बेंगलोराक मैसूरा वचून कोणाक स्टार्ट करचे बदल मंगळूरान तुम MRPL तगून बैकंपाडी हेळ्ळ्यार की येयाडी हेळ्ळ्यार कितले डिस्टन्स उणी जाता ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट सेव जाता सो विल बी व्हेरी कॉम्पिटेटिव्ह सेम प्रोडक्ट केल्यार ओके MRPL टर्न ओवर सांगला 1,05,000 crores लास्ट इयर तिची प्रॉफिट 1,900 crores आशिल्लें दॅट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द क्रूड प्रायस वेरी सो मेनी फॅक्टर्स इट वेरीज बेजिकली मागीर जॉबा विशय मस्त यंगस्टर्स आसाची प्लस इवन अदर्सांक इन्फॉर्मेशना खातीर इथं म्हणल्यार MRPL हांव काम करता आसता
सो इट इज एन अवेरनेस फॉर पुरा जनाक कोणाक इंटरेस्ट आसा म्हणजे MRP ट्राय करता म्हणून हांवें रिक्वेस्ट सांग 2 विशय सांगता तांचे भितर एक जनरली आमगेले रिक्रुट्स इंजिनियर्स MBA डिप्लोमा आनी MSc आनी इम्पॉर्टंट आमगेले नॉर्मल शिकितर MSc शिकल्यांक आमगेले लॅबा भितर मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आसा मस्त जन लोकल्स एक्चुअली आमगेले रिसेंट जन लोकल कोणी जॉइन जाल्यार MSc करतले मात्र लोकल्स आसाची विंगड इंजिनियर्स आनी पळय बारी उण येता पुढे पळय डायरेक्ट रिक्रुटमेंट करता आशिल्ले इंजिनियर्स आसा पळय आतां गव्हर्मेंटान रूल्स चेंज केला आतां गेट म्हणून आयकला की तुमी इंजिनियर्स कोणी आसा की तूं मेकॅनिकल एका कालान गेट म्हळ्यार ग्रॅज्युएट एप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजिनियरींग म्हणून सांगून म्हळ्यार ते हायर स्टडीज करच्याक MTech करचे खातीर आशिल्ली एंट्रन्स एग्जाम ते गेट बट आतां गव्हर्मेंटान रूल्स चेंज करून पब्लीक सेक्टर्सा पळय काम जावंक जाय इंजिनियर्सांक तांणी गेट स्कोर पळयत आसा जेता म्हळ्यार गेट इट्स जनरल एग्जाम ते वर्सा एकूण कंडक्ट आतां नीट JEE पळय करता इंजिनियरींग मेडिकल एंट्रन्स आसा तशीच गेट म्हळ्यार वर्सा एकूण करता आसता एग्जाम त्या एग्जाम बरयले रे तांचे भितर तांकां रँक मेळटा आर मार्क मेळटा सिंपल त्या विंगड आपास एंट्रन्स टेस्ट रिटर्न टेस्ट एंट्रन्स एग्जाम पळय करना जाता पब्लीक सेक्टर्साक मेजॉरिटी पब्लीक सेक्टर्साक स्ट्रेट अवे गेट मार्क्स पळयताची न्ही जॉब दिताची म्हळ्यार गेटा वयर आपले एप्लिकेशन आपयताची सो गेट रँकींग 1000 1500 2000 5500 900 पळय त्या पळय कितल्या एप्लिकेशन येताची त्या पळय स्क्रुटिनायज करून तांचो हायेस्ट आशिल्ले जाणांक सिलेक्ट करता शॉर्ट लिस्ट करता मागीर ऑफकोर्स इंटरव्यू आसता बट आमगेले चेडवांक आर आमगेले गांवच्या जनांक गेट बरोवचे विशय इंट्रस्ट ना सो वेन गेटाक येतना बरें नाची पब्लीक सेक्टर काम मेळ चान्स नात सो मागीर MRPला काम मेळ्ळें BHEला मेळ्ळें HPCला मेळ्ळें म्हणटाची खंय तुका मेळचें एक जॉब आयल्यार जॉब अप्लाय पण करना आतां अप्लाय करनाचे आमगेले जन आय एम जस्ट टेलिंग जस्ट एक मेगेले ओपिनियन सांगिल्लें प्लस तुमगेले अवेरनस कितें सांगिल्लें तशी इच्छा त्या मात न्हय नॉर्मल ग्रॅज्युएट्सांक UGC नेट म्हणून अनेक एग्जाम आसा त्यात भितर शिकयल्यांक आमगेले नॉन इंजिनियरिंगाच्या गेट इम्पॉर्टंट आतां विंगड BA BSc BCom शिकयल्यांक UGC नेट बरयला रे तांतूय ताकूनय आतां रँक तांतूय वापस मार्क्स रँक दिताचे त्या वर्स त्या मोस्ट वर्स 2 फावट कंडक्ट करताचे UGC नेट ताजी बेजीसार अप्लाय करताचे आमकां आतां फायनान्साक कोणाक येवपाक जाल्यार जाम जावंक जाल्यार मार्केटिंगाक कोणाक जॉब जावंक जाल्यार ते UGC नेट रँक पळयताची मॅनेजमेंट ट्रेनींग मार्केटिंगाक HR फायनान्साक पळय सो ह्या अनेक ऑप्शन ह्या वेळी तितलेच बारी उणी जनाक गोत्त अशें आर उणी जन इंट्रस्ट आसा सो कोणाक गोत्त आसा म्हणजे इंट्रस्ट आसा म्हणजे UGC नेट बरयाची तांत रँक लायक त्या इनफॅक्ट तुमी वापस एक पावटी बरोवन उणेस मार्क गेले नेक्स्ट टायम वापस बरोव येता ते तुमकां रँक इम्प्रूव करून घेवं येता सो नॉट ओन्ली MRP येता पब्लीक सेक्टर्स कंपनीज खंयच्या रिक्रूट करता तांणी नेमकी ताची ह्या रँक बेजीस तुमी डायरेक्ट अप्लाय करूं येता मे बी फ्युचर बँकाक येवचें पुरगत ना म्हाका सद्या म्हणटा बँका विंगड कसली सिस्टम आसा प्लस MRPला भितर हांव तुमकां जस्ट इन्फॉर्मेशन सांगिल्लें सांगता आसचें मेनली इंजिनियरींग आयटम्स आमी बाय करताची फर्निचर्स कंप्युटर्स विंगड पेपर्स त्या पर अदर आयटम्स बट त्या पुरा थ्रू जम्म करता आसाची एवरीथींग इज डन थ्रू MRPला प्रोक्युरमेंटाचे सर्विसेस आसा भितर कॅन्टीन सर्विसेस हाऊस कीपिंग ऑफिस असिस्टंट व्हेकल हायरिंग आमगेल्या भितर 40 व्हेकल हायर करताचे जीप एस्पेशली जीप ಕೆಲವು कार मागीर टाटा सुमो तसले पळय मागीर एन्युअल रेट कॉन्ट्रॅक्ट एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून आसता प्लस पब्लीक सेक्टर्स आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट SC ST कॅन्डिडेट्साक आनी विमेन एंटरप्रेनर्स स्पेशल फोकस आसा म्हळ्यार आमकां एक रूल्स आसा म्हळ्यार कंडिशन आसा तुमी बाय करचे थोडे पूण 1% बायल मनशाल बिजनस ताका बाय करता म्हणून बट जेन्ना मेळनाची नॉट ओन्ली MRP विमेन SC ST एंटरप्रेनर्स बारी उणे आसचे बट गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू हेल्प or promote procurement from SC ST and women entrepreneurs but तसले पळय बारी उणे आसाची सो कोणाय पूण तांचे मुखार आयल्यार बारी लायक ऑपॉर्च्युनिटी इन स्कोप आसा नॉट ओन्ली MRP येयला ऑल पब्लीक सेक्टर्साक गव्हर्मेंटाक मॅन्डेट आसा नॉट ओन्ली गव्हर्मेंट पब्लीक सेक्टर्स न्हय गव्हर्मेंटाक तितलेची म्हळ्यार इट इज बेसिकली टू एनकरेज विमेन एंड बॅकवर्ड कसले कम्युनिटी जेन्ना मुखार येवका म्हणून खातीर म्हळ्यार सिंपल आमी पळय करत तशे विशय पळय तांती MRPला केलो तुमकां लास्ट लायन तुमकां दाखयलें यू मे बी वेरी सरप्रायज डॉग कॅचिंग सुणी धरच्याक एक कॉन्ट्रॅक्ट आसा आमगे लागीं सुण्याक चेड जाल्यार तांकां ते वर्सा एक फावटी इंजेक्शन दिवन मंगळुरा भितर एनिमल कॅर ट्रस्ट एक आसा तुमकां गोत अशें पुरो त्याची एकय एजन्सी आसचे एनिमल कॅर ट्रस्ट त्या सोडल्यार विंगड कोणय नाची ऑथरायज्ड म्हळ्यार एक ऑथेंटीक म्हणटा पळय सो डॉग कॅचिंग इज अ बिग बिजनस कोणें करता म्हण जाल्यार नॉट ओन्ली फॉर MRP येयला विंगड कडेन दिल्ले तितलेची मागीर स्नेक कॅचिंग आमगेले पुरे व्हडले आमगेले 1000 एकर जागा आसा थंय रान पुरो आशिल्ली दिवड पुरो येता आसता दिवड धरच्याक एक अनेक आसा
ताजे कितें एक टेंडर आसा ताजे कितें ऑर्डर करताची आमी जस्ट सांगता आसता कसं कसले बरे विशय आसता म्हण केल्ले रे हनी बी हाय मोमोसाची गोड धरच्याक मोमोस व्हडले टँक्स पुरो आसा MRP तुमी पळोवन आसता पुरो आर MCF मार्ग हायवेर वता दिसता व्हडले टँक आसा टँकर पुरो हनी बी कसले मोमोसाक गूड जाता त्या पुरो एक मोमोस अटॅक करता तेन्ना त्या काडका जाता ताजे कितें आपस एक टेंडर आसा ताजे भितर कॉन्ट्रॅक्ट आसा पेस्ट कंट्रोल आनी एक विशय वर्सा एक पटी मागीर ड्रेन क्लिनिंग ग्रास कटींग कंटा पटी आमगेली 1000 एकर आशिल्ली ती कसले ग्रास कट करचे व्हड बिजनस 5 कोटीचे पुरो टेंडर आसा ग्रास कट करच्याक बरें मॅन्युअल नाही ताका मात मॅन पॉवर जावपाक जाता 50-100 जण जावपाक जाता ताची हाऊस किपिंगाक 150-200 जण जावपाक जाता ताची कॅन्टीनीस 200 जणां सर्वीस जावपाक जाता आनी एक नारळाचे एक्टिवेटेड कार्बन करटेस नवा करट्याक जुळत नाही त्या ह्या करून भितर ते कसं इंगळ सगळं करूं जाता ताका एक्टिवेटेड कार्बन म्हणटाची दॅट इज यूज्ड इन प्युरिफिकेशन ऑफ वॉटर आमगे MRP भितर आमी 1 कोटी 2 कोटी रुपया इम्पोर्ट करताची फॉर प्युरिफिकेशन प्रोसेसा खातीर ಸ್ವಲ್ಪ त्या पर इम्पोर्टंट म्हणजे हाय क्वालिटीचे आसता त्या तांचें स्पेसिफिकेशन पर टफ आसता बट सिंपल जेन्ना तुमी वॉटर प्युरिफिकेशनाक एक्टिवेटेड कार्बन इज निडेड एक्टिवेटेड कार्बन म्हळ्यार नथींग बट करट्याचे इंगळ करून आशिल्ले ताजी पिट्टी एक्टिवेटेड कार्बन ऑर एक्टिवेटेड चार्कोल म्हणटाची पण मागीर ह्या पळय तुमकां जस्ट दाखोवता तर गजाल हँडीक्राफ्ट इंडिया तकून 33,000 कोटी रुपये एक्सपोर्ट करता हँडीक्राफ्ट तांतूं वूडवेअर म्हळ्यार वुडन आर्ट मेटल म्हणटाची तुमी पळोवन आसता रांगडी केल्या कडेन मंगळूरान तो आसा इमिटेशन ज्युवेलरी एम्ब्रॉयडरी केलेलो विशय टॉयस हे आनी एक इम्पॉर्टंट विशय टॉयस म्हळ्यार आमगे मंगळूर कर्नाटका चन्नपट्टणದ ಗೊಂಬೆ म्हूण म्हणटाचे त्या पळय ताका पळय भयंकर बिजनस आनी भयंकर डिमांड आसत चन्नपट्टणाक करता म्हणना पुरो जणांनी कोरयत बदाचे कसं कसं आयटम डिमांड आसा म्हूण सांगून मार्केट केलें जाल्यार तितलेची दीस अनदर ऑपॉर्च्युनिटी टॉयसाक सकाळ म्हणजे लास्ट तुमकां हांव क्लोज करचें कवडंग शेण 400 कोटी रुपया इंडिया तकून शेण एक्सपोर्ट करता आसाची 400 crores कॅन यू इमॅजिन म्हळ्यार आमी आलोचना केल्यार आनी सोदून चमकल्यार कितले विशय आसा म्हूण बिजनस करचे कितें दुड्ड करचे कितें 400 कोटी रुपयाचे शेण बिजनस एक्सपोर्ट करता आसा इंडिया तकून त्या पळय खंय वता आसा एक मालदेस हायेस्ट वता आसा खंय हांव काल डिटेल्स पळयत आशिल्लो मागीर गल्फ कंट्रीसा वता गल्फ कंट्रीसा कसले वता म्हळ्यार थंय तांणी डेट पाम म्हणटा म्हळ्यार कसले आमगे खर्जूर करचे खातीर बेस्ट ऑर्गेनीक मॅन्युअर खंय शेण गायचे शेण सो कोणा लागीं पक्कनी कसले ह्या पळय आसले रे डैरी कनेक्शन कसलें जेन्ना आसा म्हणजे रे कलेक्ट करून यू कॅन थिंक ऑफ डुईंग दिस ऑल्सो जस्ट सांगिल्लें तर म्हळ्यार दिस कायंड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज आर देर मॅम विशय गोत आसना केलो ताचे सांगचे कितें मत केलें हांवें तितलेचे फर्टिलायझरच्यान यूज करूं येता ओके हांव जस्ट एक तुमकां इंट्रोडक्शन दिलें ह्या पळय थँक्यू ಎದ್ದೊಳ್ತಾಯಿ ತುಮಕ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲ್ಲಲೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಳಿಗ ಹಂಕ ಯಾದಸ್ತಿಕ ದೇವನ್ ಮಾನ್ ಕೊರ್ಕಮಣು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರचे अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेणे हंका विनंती